स्वराच्या मंदिरात आरोदानी तर चोरुया ती सोहायचो आमचे पोरबेचो नवे गीत रोजून गावया चोर आमचे ताळे एकठांय करून सोदो सारूला सोडया कशें बोलून आमची काळजां देवाक पोरवी भोयमां मिरोन तरी दिवया हालेलुया 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 Nam glandilia disa agivota qual maricia Iolumisa tot cotar guru Sumuia venimuca E caris monaci sansuki Devace adoria uca Baba ani Buddha ani pomitratnya Sona sasna sasna Alleluia 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 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमची सवय आसूं तुमचे सवय आसूं कोण एकलो अशें म्हणटालो इफ यू वॉन्ट टू सी युअर सेल्फ ब्युटिफूल लूक एट मॅरी If you want to see yourself ugly, look in the mirror. जरी तुका सोबीत दिसपाक जाय जाल्यार मरेचेर नदर मार आनी जरी तुका विद्रूप दिसपाक जाय जाल्यार तुवें आरशांत पळोवचें आयज मारयेच्या निश्कळोंक गोर सुमोवाचो दोबाचो कोत्तना आमी मारयेचेर नदर मारून आमचें जिवीत पवित्र आत्म्यांक उक्तें करूंक उलो आसा मारयेन देवाची तारुणीक मांदावळ उत्तम तरेन बाबार्थान आनी काल्तिकायेन मानून घेतली आनी ताका एक सोपून जबाब दिलो ह्याच खातीर देवान तिका तिच्या जिविताचे पयले घडयेकतान सगळ्या आत्मीक ध्यानांनी बोल्ली पवित्र स्नाना दिसा आमकांय पवित्र आत्मो फावो जाला मारये भाशेन काल्तिकायेन आमी देवाक वयकार दिवंक आनी आमचें सवें ताच्या उतरा प्रमाणे जावं म्हूण ह्या मिसान मागुया भयणी भावांनो सगळ्यांक तुमकां हो कुशालकायेन बोललेलो दीस आमी आवडटा आज आख्खी पवित्र सभा भाग्युंदा क्वायरमेरीचो निश्कळूंक गोर संभव इमाकुलादा गोंसिसांव सायबीण मांयक पाचारता हो दोबाजो पाळटा आसतना आमची सुर्गींची आवय आमचे दोळ्या मुखार आसा काल ती सादी नाजराची चोली देवान तिका विचून काडली जावं आपल्या पुताची आवय तिका निश्कळूंक सांबाळली आपल्या पुताक फावत असलें बिराड तिचो कुसो जावन सासनीक मांडावळीन देवाने केली हाका लागून आज आमी देवाक दिन वाचुया वाखणुया ताची विचित्र मांडावळ अजपांची आनी आमी सांज मांडो घेत आसतना सायबीण माय भाशेन आमी नितोळ निर्मळ जिविताक वेंग मारूंक आमचे असुकतायेची जैत व्हरून सदांच देवाचे इश्टागुतीन भाव भयणांचे एकचारान जिवंक आमकां कृपा मागुया आनी करता आसतना आज
आमी सोंपून गेल्ले आमचे फादर कार्ल मार्टीन ताचे बसत मागुया आपलो वाडदीस समोरंतल्या पॉलिना फेर्नांडीस इनास विएगस मागुया आपलो वाडदीस समोरंतल्यांक लग्नाचो वर्शीक दीस पाडलेल्यांक देवाची कृपा आमचो एक भाव जोकीन शाबिये दोरात ओंतोरला ताचो इंचिराज ताचे बसत आनी ताचे गोडचें बसत मागुया आनी पवित्र रितीन बरे भाशेन वांटो घेवंक आमी तयार जावं असोक्तायेन आमी देवाचेर आनी भाव भयणांचेर अपमान केल्ले खातीर एक गोडयोगीच रावन आमच्या पातकांची बक्षणी देवान एकामेका लागीं मागुया. हांव पातकी सगळेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे सौभाग्यान सदांच संकवार मारी सगळ्यां देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं सगळी आमची पातकां बक्षोवन आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. स्वर्गी आणि शांती संसारी सर्वेश्वरा देवा स्वर्गीच्या रया सर्वोपकार देवा बाप्पा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिवसा तुज्या थोर वैभवाक बसप आमी तुका वखाणटा सुमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाची शेळी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर तूं बापाच्या उज्यार बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्यान सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू ख्रिस्ता एकलो सुगोवीत एकलो सुईसोर एकलो सुपरमेश्वर. आमेन. प्रार्थया एक गोडयोगीच रावून आमची मागणी बापाक उबारुया. सर्वेश्वरा उर्चित देवा मनीस जावच्या तुज्या पुताक फावत असली आवय दिवचे खातीर त्याच पुताचें मरण आदी फुडेंच तुज्या दोळ्या मुखार दवरून आंकवार मेरेक तुवें गर्भ समूहान निश्कळून केली आनी तिका पवित्र आत्म्यान भरून तुजे दैवीक जिवितान घेतली. हे तुजे अप्रूप रोचणे खातीर संतोशाच्या उमाळ्यांनी आयज आमी तुका वाखणटा आनी तुवें आमकां निर्मील आनी तें काम तुजे मोहिमेक फावते भाशेन आमी करच्याक आमकांय मारये भाशेन तिचे विनवणेन दिसान दीस अदीक निर्मळ आनी पवित्र कोर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणेच्या ससनांक. आमेन. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा देवान आदावांक उलो करून विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलांचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी हांव विंगलो आसा म्हूण भिवून लिपलो. देवान विचारलें, तूं विंगलो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आडवाडलेलें रुखाचें फळ तुवें केलें बी कितें? आदावान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाता बायल दिलोली
तिणें तें रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. तेन्ना सोरेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सोरपान म्हाका तालनी हाडली देखून हांवें तें केलें. तेन्ना सोरेस्परा देवान सोरपाक म्हणलें, तुवें अशें केलां देखून सगल्या गोरवाशी जनावरां आनी रानवटी जनावरां परस तुजेर व्हड शिरां पडूं. सगल्या तुज्या जिवितान तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनी धूल खातलोय. तुजे आनी बायले मदें आनी तुजे संस्थी आनी तिचे संस्थी मदें हांव दुस्मानकाय घालतलों. ती तुजें मस्तक माडयतली आनी तूं तिचे खोंटेक चापतलोय. आदावान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें, कित्याक ती सगल्या जिवांची आवय. देवाचें उतर. देवाचें वडुपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सोरेस्पराक नवें गीत रचून गायात. म्हणुया, सोरेस्पराक नवें गीत रचून गायात. सोरेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं ओचोरयां उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरूंक सोडवण दिली. जबाब, सोरेस्पराक नवें गीत रचून गायात. इस्रायलचे खुले थाय आपलो तीर विस्वास मोग मनान दवरून सोरेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोल्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब, सोरेस्पराक नवें गीत रचून गायात. शेकान शेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. आखवी पृथ्वी गुणगुणान सोरेस्पराच्या मानाक कुशाल गितांक घडून गाव. अंदोदाचे उल्हास सोड. जबाब, सोरेस्पराक नवें गीत रचून गायात. घेवन पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनू, देवाक आमच्या स्मे जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणी, कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सवे सर्गीच्या सगल्या आत्मीक देण्यांनी बोल्ल्यात. संवसार रोजच्या आदीं आपणा मुखार पवित्र कोताबीन आनी मोगान बोललेलीं जावंक देवान आमकां क्रिस्ता सवे वेंचून काडल्यात. जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आपली आपणायलोलीं भुरगीं जावचीं म्हूण ताणें आदीं फुडें थारायलें. देवाचे कृपेचे उदार येवजणी आपल्या मोगाच्या पुता सवे आपणें आमकां भोलेपणान फावो केल्ल्या आपले कृपेची मोहिमा आमी वाखणचे खातीर देवान अशें केलें. देव आपले कुशे प्रमाणे सगलें थारायता आनी चलयता. तर ताणेंच ह्या आपल्या पूर्ण निर्मणा प्रमाणे आमकां जेजू सवे आपली म्हूण वेंचून काडली. ताची मोहिमा आमी वाखणचे खातीर क्रिस्त येवच्या आदींच ताचेर बाबाट तेवलोली पोरसां जावंक ताणें आमकां आदीं फुडें नेमली. देवाचें उतोरें. देवाचें वडुपकार. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्वराक सोयसून, सर्वेस्वराक सोयसून, सर्वेस्वराक सोयसून, सर्वेस्वराक सोयसून. नोमान मारये, कृपेन बोलले, सर्वेस्वर देव तुजे सवे सदो घे तूं ओस्तऱ्या मदें. सर्वेस्वराक सोयसून, सर्वेस्वराक सोयसून, सर्वेस्वराक सोयसून, सर्वेस्वराक सोयसून. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. लुका प्रमाणे
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सुमिया. 6व्या म्हयन्यांत नाझरेत नांवाच्या गालिलियाच्या शारांत देवान गाब्रियल दुताक हिक्याक वरीसुरीन धाडलो. दाविदाच्या गोराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें. आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हळें, नोमान कुरपेन बोलले, सर्वेस्पोर तुजें सवें आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम गाबरली आनी नोमान कसलें जाय तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हळें, भियो नाका मारये, देवा मुखार तुका कृपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरपेश जातली आनी एका पुताक जोड बी दिली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो. आनी तो जाकोबाच्या गोराण्यांचेर सासणाचे सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. तेन्ना मारयेन देवदूताक म्हळें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें. देवदूतान जाप दिवन म्हळें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. हेच खातीर तुजे तावन जल्मतले त्या भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटी पिरायेर एका पुताचो गर्भ संभवला आनी वांसती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हळें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुजे उतरा प्रमाणे. आनी देवदूत तिचे सोचिलो कडसरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. भाव भयणीनो, आज आख्खी पवित्र सभा संतोषता, खुशाल जाता. आंकवार मेरेचो निश्कळूंक गर्भ संभव ही दोबाजीक परब समारंभ. पूण जेन्ना 8 डिसेंबराची 1854 वर्सा जेन्ना पाप साहेब पिव नवो हाणें ही परब जाहीर केली, पवित्र सभेचो एक दोगमा भावार्थान मानून घेवंक पवित्र सभेक मागलें, तेन्ना जायती उचांबळाय जाली. पाप साहेबान आंकवार मेरेचो निश्कळूंक गर्भ संभव हाचेर पत्र काडून सगळे पवित्र सभेक तें स्पश्ट केलें. जेन्ना जायते जाणांच्या मदें वाद विवाद जालो. 25 मार्चाचे 1858 वर्सा सायबीण माय लूड दिसाक हे सोपुल्ले सादे बेर्नादेत सोबिरो चेडवाक दिश्टी पडटा आनी तिका सांगता, जेन्ना तें विचारता, तूं कोण, तुजें नांव कितें? आनी सायबीण माय हे सोपुल्ले चेडवाक सांगता, हांव निश्कळूंक गर्भ संभव, आय एम इमॅक्युलेट कन्सेप्शन. आनी भुरगें जें कितेंच नकळो आसलें, जेन्ना तें सांगता, जी वस्तुरी म्हाका दिश्टी पडटा मासिबीये जाग्यार हे खोडपाचेर दिश्टी पडटा, तिणें सांगलां आपूण इमॅक्युलेट कन्सेप्शन आपल्याचें नांव. आनी जी उचांबळ आसली ती सगळी तेन्ना सोंपता. सायबीण माय आपुणूच परगट करता जी कितें पाप साहेबान सांगलेलें, हांव निश्कळूंक गर्भ. भाव भयणीनो, आमी आज खुशाल जावंक जाय, कित्याक माय मारिया देवान तिका
खेरीत कामा खातीर विचून काडली. आपल्या पुताची आवय जावन आनी देखून तिच्या आवयच्या कुसव्यांत भाग्यूंत आनाच्या कुसव्यांत जेन्ना तिचो गर्भ संभवलो तिका मूळ पातकां मेकळी रोचली. आनी जेन्ना बोडवो सायबीण मांयक ही बरी खबर घेवन येता, सायबीण मांय आपलो दुबाव पयसायचोच आपल्याकूच देवाच्या आदीन घालता. ही आसा हांव देवाची चाकोर. आज पवित्र सभा आमच्या दोळ्या मुखार पयलें वाचप घालता. आदाम आनी एव लिपतात. तूं खंय आसा? देव आदामा लागीं विचारता, तूं खंय आसा? आज म्हजे बरोबर पासोयेक येना तूं ते बागींत? तूं खंय आसा? आज हांव लिपलां. I want to cover my nakedness. म्हजें विंगलेपण हांव लिपयतां. देवा सुशिलो आदाम पयस सकतात, पातोका जाता. मारिया आपल्याकूच उगटी देवा फुड्यान. मारिया देवाची येवजणीक कालती. आदाम आनी एव देवाची येवजण आनी देवाची आज्ञा मोडटात. झाडाचें फळ खाय नाकात, खाल्यार मोडटली. आनी आदाम आनी एव देवाची आज्ञा मोडून मनशा कुळाक जी कृपा देवान दिल्ली ती ओगडायतात. हेका लागून देव मारयेक कृपेन रोचता आनी कृपेक मारिया जबाब दिता. Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuo. हांव सर्वेश्वराची ल्हानवीक चाखून म्हजें जिवीत आख्खेंच तुज्या हातांत. भाव भयणीनो, ही परब आमकां समेस्तांक खूब व्हडली. देवान आपले सासणीक येवजणेन मनशाक सोडलो ना. आदा वेवेन पातो केलें, ताका मरूंक दिलो ना. ती गुडयेक तान सुरगुंडार देव भासयता. एके वस्तुरे उद्देशी जी वस्तुरेन पाप करून सगळे मनशा कुडाक पातकान घाली, एके भाशेन कृपा उगडायली. दुसरी नवी एवा, नवो जीव दिवपी आंकवार मारिया, तिच्या पुता उद्देशी पोत्तून मनशा कुडाक कृपा काकूत आनी दया मेळटली आसली. आयज आमी खुशाल जावं हे बाबू माय मारीच्या ह्या वैकाराक लागून. तिणें वय म्हळें आनी आमकां सुरवुंडार फावो जालो. भाग्यन जिवा म्हणटा ही पवित्र घोडी जेन्ना सायबीण माय म्हळें हांव आसा देवाची चाकोर. Et verbum caro factum est, et habitabit in nobis. शब्द त्या वेळार मनीस जालो, मनशा आकार घेतलो सायबीण मांयच्या कुसव्यांत आनी आमचे मदीं जिवंक लागलो. ही घोडी ती पवित्र घोडी. देवाचो पूत मनीस जालो. भाव भयणीनो, आमकां व्हडलें भाग देखूनच पास्कांची रातीक पवित्र सभा वाकणटा आनी म्हणटा भागी पातोक आदामाचें. एकूच पावटी आमकां मेळटा पवित्र सभा वाकणटा आदामाचें पातोक. फॅलिक्स कुल्पा म्हणटा खुशाल पातोक आदामाचें. कित्याक ताचे उद्देशी आमकां सुरवुंडार मेळ्ळो. आयज ही माय मारीची परब समरमतना तिचे भाशेन नितळ निर्मळ, तिचे भाशेन खालती जिविताची आमकां समेस्तांक ओड लागूंक कृपा हे मिसांत मागुया. उबी रावया. आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करुया म्हणून सोत म्हणटा देवा सोरपदवीदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुजणारा आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक
तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबेज संभालो अंकवार मरितान जल्मलो हॉस्पिटल ताणें सुसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी दिलो तो मेल्ल्या मरे देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सर्पविदा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांची आनी मेल्ल्याची मुळसुरी करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्यान कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकसाथ आत्म्याचे बक्षणे फुडीचें जीवन कोण सासणाचें जिवीत आमेन. बसूया हे उंड्या सोऱ्या बरोबर बांबडीनो आमची मनां काळजां बापाक उबारुया आनी भोव करून आमकां आनी आमच्या तरणाट्यांक मायमारीची देख मेळोवंक आनी आपलें जिवीत नितळ निर्मळथाणी सांबाळूंक आमी तांचे पासत मागुया. गायन करुया बेटोणीचें गायन. यादनीक उंडो समर्पिता बेटोनीक आमी गायन गावया. सी 18 पान 30 आनी 6 सी 18 पेज 36. यादनीक उंडो समर्पिता आमची मनां समोर वया आमी गुणो तयार करा काळजां आमची तयार करया यादीक ताका रोस भेटयता आमी आमची जेवण तयार जाले भक्तान मागून लागीं सोरया क्रिस्ता रगत बिमोळ जातले आमच्या आत्म्याक दादोस करया. बरी भावंडू आमचें बलिदान सर्पद्विदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन भोव पवित्र बापा अंकवार मेरेचे निश्कळूंक गर्भ संभोवा पासत तुका दिन वासुने वाकणणीचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. ताचे वरवीं सर गुन्यांवांतलीं आमी दिसान दीस मेकळीं जावं आमचे निर्मळ जिवीत तुका मानतात असलें वाकणणीचें बलिदान जावंक पावूं हें आमी मागता तुजे पुता जेजूची नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं तुमची सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन भासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्विदारांनी सासणेचे देवा सर्व काळी आनी सर्वता आमी तुका दिन बसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बोबाग्यून अंकवार मारीक जेन्ना तिच्या आवयन आपले कुसव्यान सांबाळली तेन्ना मूळ पातकाच्या सोर कोतांतली तुवें तिका केळीत मोगान निवारली आनी कुरपेचे बोरतेन तिका पवित्र केली. सगलो अपराध आमचो काडून उडोवंक निर्मिल्लो निश्कळूंक निरपराधी मेंढरो तुजे कुशेन मनशा सैमान जावचो आसलो खरो पूत अंकवार मरेचो देखून तुज्या पुताक फावो तसली अप्रूप अजापान तुवें आवय रोचली अशें ही तुजी दूं जावंक पावली ओरोंब आनी खुणां पवित्र सभेची जेजूचे कोत मिरी नासलेले रूपवंत पोतिनीची तुज्या भुरग्यांच्या दोळ्या मुखार पवित्रायेचो आरसो करून दवरची निश्कळूंक आंकवारी परस उत्तम वर्ती दुसरी कसलीच रोसना तुवें येवजिली केदींच भायर सरली ना तुज्या हातांतली देखून तुजे पोरजेक तुवें बरेपणान आनी दयान मागतली अदीक श्रेश्ठ शारातीन मेळची ना दुसरी देखून तुज्या भक्तां दुतां सांगती
संतोषाच्या उमाळ्यांनी तुझी स्तुती आम्ही निरंतरी गायता. Servis por tu organizar volia tucia voivowa usurgi tu caso e servis por acinavi बाप्पा खरोच तू पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र करून मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात, म्हज्या रगताची कास. नवे आनी सासनीक करोराचें रगत पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबरताचो घूट परगटुया. जेजू मेलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबा आनी सगळी यादीकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेश्वरा, तुजे चाकरां आतां कार्म मार्टिन्स तशें जोकी हे आमचे भावांची काकूट कर. तुका संवसारांतले तुवें आपण वेले. बावतिजमांतल्यान जेजू बरोबर तूं मेले तशेंच ताचे बरोबर तें आतां पुनर्जीवन जावं. पुनर्जिवंतपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत तें आमच्या भावमणींची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्ता तुजे पोर जोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची, आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटी हाजीर आसलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची आनी आमची माई सांगती तिचो पोती बाग्यून झुजे, बाग्यून दोनबूत आमचो आस्कारी बाग्यून मिगेन आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक जेजून आमकां शिकयलेली मागणी म्हणून आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारुया. आमचे बापा तुजी सर्गार उरता, आमचो दिसपट्टो ग्लास
सर्वेश्वरा सुरवाईट ती आमकां दिवार दया करून या जिवितांत तुजी सवस काय आमकां दी सुरगींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुशान उतरिकता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सुरपात कंदी सुटय आनी सुराखंदांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दवरमुतांक मुडी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र विचार बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजूर चलयता ससनांच्या ससनांक जिवन जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया निष्कळंक अंकवार मेथावन जल्मल्लो जिवे देवाचो पूत आमचो सोरवुंडारो पळय ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती येताच्या जेवणांत आतां वांटो घेतिली आमी सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना भावार्थाचे दोडे जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावया D5 पान 40 आनी 9 D5 पेज 49 भावार्थाचे दोडे आमकां दुदी जेजू तुका बोळ्योन Zagoy Jesu Bawardace dore Amga dudi Jesu Tuga boron bogu Amga zagoy Jesu Bisado no Bisatambo soro Jogam Jesus chiku tace civelogo disadovono disatano solo Jogam Jesus chiku tace civelogo bawardace dore Amgadu di Jesu Tuka boron bogu Amgazaloi Jesu Bawardace dore Amgadu di Jesu Tuka boron bogu Amgazaloi Jesu प्रार्थूया
बापा, ओचोऱ्या वेजमी तांच्या घडणारा भाग्योन अंकवार मेरेन तुझे भोव पवित्र पुताक आपल्या कुसव्यांत घेवचो आसलो देखून तुवें तिका मूळ पातकाच्या कोतांतली निवारली आनी तुज्या जिवान सुबामपणीन बोल्ली. तेच तुज्या पुताक ह्या उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेता देखून ताचेच वरवीं आमकांय दिसान दीस उदीक निर्मळ आनी पवित्र कोर आनी उतरावरत्या जिविताचे बोत्तेक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. म्हणून आज सांजे 3:30 वरांचेर युंतेर आसा जॉकी शाबियर दौराद हे आमच्या भावाचो ताचे बसत मागुया. ताचे फामिलीक आमची बुजोवन सांजे 3:30 वाजता आमाराल वाडो आमाराल वाड्यान आमचो भाव जॉकी संपलेलो आसा ताचो इंतेर. आज सांजे केरांत भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या पुर्बेक उत्मीक तयारी सुरू जाता. सांजे 5:30 वरांचेर तेर 5:30 वरांचेर आनी तेरसा उपरांत मीस वाड्या वाड्यांतली भाव भयणां सेवा धोरण चलयतलीं त्या वाड्यांतले भाव भयणां बसत मागुया. तुमकां सगल्यांक पातकूर फादर जोफील, फादर डॉमिनीक, फादर ब्रिटो म्हजे नांवीन आनी सगल्या फिरगोज सभेच्या वांगड्यांच्या नांवान तुमकां आंकवारमेरचे निश्कळून गोड संभावाची परब किरीत आशिर्वादाची परब जावंक हांव उलयतां. देवान सायबीण माय उदेशी एक नवें फांतें आमकां दिलें, एक नवें फांतें उदेलें. हें देवदेणी देवाच्या आमकां मारीक निर्मळ पातकावेणी देवान रोचली सुरवंडाराची आवय जावंक. नवो बोरवंसो मनशा कुळाक चिडचे उदेशी मेवलो. असलेच बोरवंशान आमी नातालांची पुर्बेक तयार जावं. असलेच बोरवंशान आमचे क्रिस्ती जिवीत आमी फुडें व्हरूंक तीच मायमारीचो आदार आमकां मागुया. सगल्यांक तुमकां हॅपी फिस्ट. सुरवेश पौल तुमची सभे आसूं. तुमची सभा आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुका शेवटाचे गायन गावया. नोमान नोमान मारिये टी 30:07 पान 219 T37 पेज 219. Ancora mare calce Sangatin gavoia Rani sorgavele Karzan karvuduya Noman 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 mariye Noman 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 mariye Noman 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 mariye Noman Mariye, Ficha Paya